हें जालां एप्रूव जालां की आमकां एक नांव नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो उमको म्हणून एक नांव दिलां आनी प्लस सिंबॉल आमकां तेणी अलॉट केला. सो MP इलेक्शनात तुमचो कितें रोल आसतलो गोवा? MP इलेक्शना म्हणजे कितें आसा आयज पासून कितें शरद पवार साहेबाचे आयज पासून आमकां कांय इन्फॉर्मेशन येवंक ना. इन्फॉर्मेशन जरूर येतलें पूण पयले सुवातेर म्हणटा तो एक आयज एक हें आहा की आमकां हे आतां इंडिया हेंचे अलायन्स जो हें आहा ते आयज पासून फायनल जावंक ना. हेजेरूच आयज पासून आमी डिपेंड आहा. डेफिनेटली बाय दीस मंथ म्हाका दिसता विदीन दीस मंथ वी आर गोइंग टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन आनी आमकां एक हें येतली की बाबा हे डायरेक्शनाचेर वचपाचें. सो बेसिकली तुमची जी फॅक्शन आहा NCPची विल वर्क अगेन्स्ट द BJP इन दीस MP इलेक्शन? Now that we have not still decided how that we are going to go ahead for the. But alliance Lok Sabha possible आहे. election. Usually Yes, NCP and alliance Congress is a alliance possible, आसतले. Yes, alliance is a possible. आयज जरी तर alliance तर आमी जायना आमी तर बराबर रावन कोण ना जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. दुसरें म्हणल्यार लोक आख्खोच इंडियेचो लोक आख्खोच बेजार जाल्लो आहा. वो कितेंय तरी एक दुसरे तरेन वयतले पूण आमचे जे ओपोजिशन पार्टी आहा त्यो जरी तर एकठांय रावल्यो आनी बराबर रावन तर केलें जाल्यार 100% सक्सीड जावपाक शकता. पूण लोकसभा MP इलेक्शन यू थिंक दॅट नॉर्थ गोवा साउथ गोवा alliance candidate will win or how do you see the MP No, election? alliance because 1-to-1 it should be fight. एक जावपाक जाय. डिवायड जालें जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. नो डिवायड जालें जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाक शकता बिकॉज चान्स पडोंक शकता BJPक. बट वी शूड बी युनायटेड. आमी सगळे बराबर आसपा जाय आनी बराबर रावन तर केलें जाल्यार म्हाका दिसना प्रॉब्लेम जातलो असो. बिकॉज लोक रावता वोटर रावता की तुमी सगळे बराबर येवचे आनी हे भाशेन